प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 2 वोड 36 ते 40 पर्यंत. Luke chapter 2 verses 36 to 40. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आशेराच्या कुळाची फानुएलाची धूव आना एक प्रवादी नासली. ती उतार पिरायेक पावलेली. लग्न जाल्या उपरांत विधवा जाय सोड ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बाराबर जियेल्ली आनी आतां पिरायेची तिका 84 वर्सां जाल्ली. दीस रात उपास आनी मागणी करून ती देवाची भक्ती करताली आनी देव मंदिरांतूच आसताली. ती त्याच वेळार थंय पावन सोरून देवाक वाकाणूंक लागली आनी जेरुसलेच्या सोडवणीची वाट पळोवन आसतल्या सगल्यांक बाळकाची खबर ती सांगूंक लागली. नाजारेताक परत येणे आनी सर्वेस्पराचे सुमूर्ती प्रमाणे करचें आसलें तितलें केल्या उपरांत ती गलिलियांत आपल्या नाजारेत नगरांत परत आयली. पिरायेन वाडटना भुरगो गोट जायत वेतालो आनी जाणवायेन बोत्तालो आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर आसलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की मोरी जुजे बाळका जेजू घेवन देव मंदिरान येतात आनी कालच्या शिवर्तमाना भाशेन ती आतां मोइसेसाच्या कायद्या प्रमाणे वा सुमर्तीन जें बरयल्लें त्या प्रमाणे करपाक ती आतां देव मंदिरान आसात. आनी कालच्या शिवर्तमानान आमी वाचलां जेन्ना सिमियोन तांकां मेवता देव मंदिरान. आनी आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की आशेराच्या फुलाची फानुएलाची धूव आना म्हणून एक प्रवादी ती तांकां मेवता, जुजेक आनी मोरयेक मेवता. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी कालचें शिवर्तमान आयचें शिवर्तमान वाचता आनी पळयता की जेजूक मोरी आनी जुजेक घेवन देव मंदिरान कित्याक वेतात, ती सगळे कायदे पाळपाक जी सुमर्तीन बरयलां आनी देखून ती देवाचें उतर आयकताली म्हणून त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे करताली म्हणून सगळें ती आतां देव मंदिरान एका वेळार पावतात जेन्ना तांकां हो सिमियोन मेवता आनी आना जी प्रवादी आसा ती मेवता. आनी ती जेन्ना ते आपले तोंड उक्तें करून तांकां मेवता आनी सांगता ती तांकां खूब वस्तू सांगता. आनी कितें म्हणटा ती म्हणटा की हो जो पूत मोरयेक सांगता हो जो पूत तुजो जो आतां व्हड जातलो तो आतां फकत तुका खुशालकाय हाडचो ना पूण तुका खूब दूख हाडटलो. कित्याक ताका देवान विचून काडला आख्या मनशाकुळाची सुरवण करपाक. आनी भाव भयणीनो जेन्ना मोरयें आयकता कोणाचें सिमियोनाचें आनाची खबर आयकता, ती उतरां आयकतात, ती सगळीं जी उतरां ती आयकतात ती आपल्या काळजान घट बांदून दवरता आनी ताचेर नियाळ करता. कित्याक जेजूचो जल्म एका मिलाग्री भाशेन जाल्लो. मोरयेचो संबंद जुजेशी नासलो. पवित्र आत्म्या उदेशी ती आतां जेजू बरोबर गोरबेज जाता आनी ती जेजूक जल्म दिता. आनी भाव भयणीनो आयज जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन ह्या शिवर्तमानाची नियाळ करता आयज आमकां कसली शिकवण मेवता, आमी जें वाचता आमकां कसलो ताजो फायदो. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी हें शिकता आनी हाचेर नियाळ करता आमी सगळीं जी पाय माय आसा आमकां भुरगीं आसात आमी कितें करूंक जाय, आमी आमच्या भुरग्यांक देवाच्या उतरान शिकवण दिवंक जाय. ल्हानथान आमी जेन्ना आमच्या भुरग्यांक देवाची शिकवण दिता तांकां देवाच्या उतराची समजण दिता वय आमच्यान काणयो सांगूंक जाता तांकां बरे भशेन भुरग्यांक समजणी दिवपाक तांकां काणी भाशेन सांगूंक जाता पूण तांकां देवाच्या उतराची समजणी दिवंक जाता ल्हानथान. कित्याक आमी भाव भयणीनो आतां आमी आमच्या भुरग्यांक टीव्ही घालता, वॉट्सएप घालता,
फेसबूक घालता ताजे उपरांत यूट्यूब घालता आनी तांकां म्हणटा तुमी वचात पळयात म्हाका मातसो सुसेग जाय जिवाक. पूण भाव भयणीनो ह्यो वस्तू आमच्या भुरग्यांक पळोवन कसलोच फायदो जावचो ना. पूण आमी जेन्ना तांकां बायबल स्टोरी दाखयता कितें तांकां बायबल स्टोरी शिकयता तेन्ना तांचेर खूब तांच्या मनान ह्यो वस्तू भितर सरतात. भाव भयणीनो दुसरी गोश्ट म्हणल्यार आमी पाय मायन आपल्या भुरग्यांक एका देवाच्या वातावरण जे आसा व जे फामिलीन आमी हें सिट्युएशन कोत्ता तें आमी देवाचें आमची फामील देवाची आसूंक जाय. आनी देखून भाव भयणीनो पाय मायक गरज हें जी शिकोवन दिवंक जाय आपल्या भुरग्यांक ल्हानठाण. आनी आमी पळत जाल्यार भायर आमच्या जिवितान आमच्या संवसारान आमच्या कुटुंबांनी आमी भायर वेतकूच कितले आमी पळयता की इतलें वायटपण आमकां दिसतात. लोक आतां देवाचेर चड चोत्राय धरिना आपणाचेंच करीत रावता. देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी आमच्या भुरग्यांक देवाच्या उतरान व्हड काडटा तेन्ना ही जी शिकोवण आमी दिता आमच्या भुरग्यांक ती शिकोवण तांकां घट धरतली जेन्ना ती भायर वयतली आनी संवसारान तांकां दुसऱ्या बरोबर उलोवचें पडटलें तांकां पळोवचें पडटलें सगळें तेन्ना देवाचें उतर जें ताच्या काळजान आसा तें तांकां फायद्याचें आसतलें. भाव भयणीनो दुसरी गोश्ट म्हणल्यार आमी जेन्ना ह्या संवसारान जियेता खूब लोक येवपाचो आसा थोडे लोक आजून जल्मोंक ना. पूण जेन्ना आमी आमच्या भुरग्यांक देवाच्या उतरान वयर काडटा तेन्ना आमी आमच्या भुरग्यां वरवीं आमच्या फामिली वरवीं आख्ख्या कुटुंबांनी आमच्या शेजाऱ्यां बरोबर आमच्यान एके भाशेन देवाची सजमणी वा देवाचें उतर आमच्यान फुडें करूंक जाता आनी तांकांय शिकोवन दिवंक जाता. भाव भयणीनो आमी येता त्या पिणकीक ज्या लोकांक आजुनूय जल्म जावंक ना आमी जेन्ना आमच्या भुरग्यांक आमच्या फामिलीन आमच्या कुटुंबांनी आमच्या इग्रोज मातेनी देवाचें उतर आमी शिकयता आनी ताचें उतर खरे भाशेन आमी तें पाळटा तेन्ना आमचो संवसार देवा कडसून आनी त्या देवाच्या उतरान रिगून आमच्यान तो फायदो लोकांक येवच्या पयलीं दिवंक जाता. देखून भाव भयणीनो आयज आमी जेन्ना आमी जुजेक आनी मोरेक पळयता आमी सगळीं पाय माय आसा पूण जेन्ना आमी जुजेक आनी मोरेक पळयता ह्या शिवर्तमानान आमी तांचे भाशेन आमच्या भुरग्यांक वयर काडुया जीं आतां व्हड जालीं तीं आतां काजारी जिवितान आसा तांच्या भुरग्यांक म्हणजे आमी जेन्ना शापाय आसा आमी तांकां देवाचें उतर दिवया. आनी जें उतर आमच्या काळजान आसा आमच्या मनान आसा आमच्या तोंडार आसा आमच्या जिवितान आसा तें आमी जियोंक आनी ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक आयजच्यान आमी सगळीं वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडयता.